नमस्कार तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। आयज सकाळी मांडवी पुलार एक अपघात घडलो आणि त्या अपघात असो आसलो की एक फोर व्हीलर आसली जी ओव्हरटेक करताली तांणी जे तांचे फुडें येवपी जे टू व्हीलर्स आसले ताका वचून मुगली आणि हेतून जे एक्सिडेंटान जे लोक इंजर्ड जाला। इंजर्ड जाल्ल्या कारणान जे थंयचे जे लोक आसा ते वचून थंय ते ड्रायव्हराक जे फोर व्हीलर ड्रायव्हर आसता तांकां थंयच्यान ताचो राग व्यक्त केलो लोकांनी आणि ताका ते कारींतल्यान काडलो। पण हातूंत एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता तो असो म्हणटा की जे गोंयांत जे एक्सिडेंट आसा ते वाडत आसा। लोक बेशिस्त प्रमाण गाडी चलयतात, वेगान गाडी चलयतात, त्या भायर जे ब्रिज आसा थंय एक स्पीड लिमीट आसा, ते स्पीड लिमीट सोडून ते ताचे ओव्हर स्पीड करून ओव्हरटेक करता ल्हानशा जाग्यासून ल्हानसो जो ब्रिज आसा थंयच्यान ओव्हरटेक करता। लोकांनी एक समजून घेवचें की अशे जे जागे आसा ते ओव्हरटेक करूंक जायना। जर एक पर्टिक्युलर स्पीड लिमीट आसा, स्पीड लिमीट दिल्ली आसता, बोर्ड आसता, पूण लोक ते बोर्ड्स वा सायन्स फॉलो करना आणि अशे ओव्हरटेक करतात आणि ओव्हर स्पीड करून अशे एक्सिडेंट घडटात। अशें फुडें घडचें न्हय। लोकांनी समजून घेवचें की लोकांनी ओव्हर स्पीडिंग करून गाडी चलोवची न्हय, त्या भायर रुल्स फॉलो करचे।